काल आमकां एक कंप्लेंट येयल्ली नाजीर बेग यांनी कंप्लेंट दिली की त्याचो चेडो इरफान हेका एक नायजेरियन बाय नेम सालेह यांनी FC गोवा एनरोल करता म्हणून ताका 4,25,000 घेतले तेजे कडल्यान आनी तेच्या उपरांत तो मागीर मडगांवच्यान डिसअपियर जालो. सो आमी तेजेर FIR रजिस्टर केली आनी मागीर पणजे ताका अरेस्ट केला आनी वी फावंड आउट दॅट ही डजंट हॅव एनी कॉन्टॅक्ट विथ FC गोवा. सो फक्त फुटबॉल क्लबाचें नांव फुडें करून ताका फटयला तेणी. सो 420 सेक्शना अंडर आमी ती केस रजिस्टर केल्या. ताचे भायर आमी शेनवार दीस एक कंप्लेंट रजिस्टर एक भटकळच्या मनशाक कांय जाणांनी वॅगनार गाडयेन घालून किडनॅप करून मागीर ताका लुटलेलो. सो इन दॅट केस आमकां ब्रेक थ्रू मेळ्ळा की एक रोहीत मंगलम आनी 5 भुरगे मडगांवचे हेंच्यांनी ताका किडनॅप केल्लो विथ द हेल्प ऑफ वॅगनार कार आनी एक्टिवा आनी ताका दवरली फुडें व्हरून सोडलो मारून बी आनी तेजे 2,40,000 रुपया काडले. सो आमी जवळ जवळ 2 लाख रुपया तेजे कडल्यान रिकवर केले आतां. वॅगनार कार एक्टिवा अटॅच केल्ली आसा. सो लास्ट गेल्या विकान जवळ जवळ 10 लोक 10 accused persons फ्रॉम माडगांव जे ऑलमोस्ट निकते टीम क्रॉस जाल्ले आसा ते 10 लोक अरेस्ट केल्या टोटली. सो दीस हे सगळें करपाक आमची टीम वर्क आसा. तितून आमचो कांय न्यू PSI आसा, PC कौशिक, हवालदार सुभाष कुटारकर आनी PSI मेलिटो, PSI पिंगळे अशे वेगवेगळ्या टिमीचे ऑफिसरांनी काम केलें. टीम वर्क करून आमी वर्कआउट केले आसा केसीस.